उभी राहूया. Suntusan sumyaw, mandiran sumyaw, kita gamatu, tuka hersitaw, amci tuwe watulya, setinya pasun, welkam bititaw, dinwasi kalsa, bapuy mo kartuang sesamu. Rata yang kasedanit mukan, suka duka tinam kadam, zata yang subur sambarna, sentusan sumya, mandiran sumya, kita gamadu, tuka hersita. आमचे तुवे वतुल्या सर्दिन्या पासून वरका भेटताव तोंडावून सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदीदार देव आमची काकूळ करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवासा तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. तिथ्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजून तुवें पुन्हा जिवंतपण केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवणदार जावंक नेमलोय. सर रस्ते बराबर ताका वाकानून ताचे कडचें पदकाचें बोगसाने आनीक दैवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मोरा पर्यंत ताचो पटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भाव भयणीचे साकरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसाप. त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान धर्मदुताचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ले. पूण तुमी तुमचे शिकोवन आख्या जेरुजलेमांत फायज केल्यात आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदुतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काल जायजे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकाळून जिवीशी मारिल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान जिवांत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिनी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोक्सांनी जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हणून उंच उबारला. ह्या सर घडिल्ल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्म्याचो साक्ष आपणाक काल जातल्या समेस्तांक देवान होस पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण ताणें धर्मदुतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले आनी जिजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाय म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडले. पूण जिजूच्या नांवा खातीर अपमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेगून धर्मदूत संतोशान भरून नितीसभेतावन फाटीं परतले. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुखार. आम्ही तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलो. उद्या दुस्मानांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडले नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलो. फोंडाक बसूं सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताची गीत गाया. ताच्या पवित्र नांवान हरकां दिवन हरसिया. ता सुरा कडेन येता पूण ताची दया जिणभर पाळता. सगळी रासर दुकाने काडूंक पडले तरी फांत्यार काडसान उल्हास ओ देव नेता. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. दुसरें वाचप उगडापान पुस्तकांतलें. हांव जुवांव आनीक पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीक ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. शिंयासणेचे त्या 4 जिवियांचे आनी मलगड्यांच्या भोंवतणी रावन व्हडल्यान धाल्यान ते म्हणटले, जेवेशी मरलेल्या त्या शेळयेक फावो सर पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जाणवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती. आनी सर्गी संवसार आनी पाताळी दर्यांत आसलेली म्हणजे
सगळे सृश्टीचीच रचना अशें म्हणटाली तें हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयाक हांव जावं होगळाप, मान, महिमा, पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवां त्यो 4 जिवयो आमेन म्हणून जाप दितेल्यो आनी मालगडे सरपडून नमस्कार करतले. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडूपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Cerca संसार सरसनार ख्रिस्त जीवन जालो आणि आपल्या मनशा कुळाचो तो सोडवणदार जालो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एकपटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. ते अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जोवळो म्हणटात तो थोमास, गलिलेच्या काना शाराचो नतानेल, जेबेदेवाचे पूत आनीक जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक बेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरन ते दोनीर चडले, पूण त्या राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना. इस्तानो कांय तरी मासली पडल्या गे म्हूण ताणें तांचे लागीं विचारलें. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें झाड दोनीच्या उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी झाड उडयलें. तोळ मासली इतली पडली तांच्यान झाड ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मुखाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पागतना काण दवरलें वयलें वस्त्र पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस माशल्यांनी भरलें झाड ओडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडी जावन ते चड पयस नातले, चडुने 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगळाचो उजो आनी ताच्या उजव्या आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां दर्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून झाड तडीक ओडून आयलो. झाडांत ओडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसुनी झाड पिनोंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय धैर्य पावलें ना. तो सोमीस म्हणून ते जाणा जाल्लें. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली.
मेल्ल्यांतलो पुनः जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हे तिसरे फावटी. जेवन जाताच जेजू शिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, शिमांव जुवांवच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे? ताणें जाप दिली, वय समिया, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेडयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, शिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रून जाप दिली, वय समिया, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेडयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, शिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हूण तिसरे फावटी विचारलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, समिया, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय, पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारन धरतलोय, तोवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताका ताणें म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फिलिपिन्स गांवांत लिपा म्हणले कडेन आमचे एक भितरल्या माद्रीचें कार्मेलीत भितरल्या माद्रीचें कॉवेंत आसा. थंयसर इगर्जेंत एक औंका साहेबिनीची इमाज आसा. आनी थोडे दीस त्या इमाजीच्या हातान धांवन गुलाबाचे पाकळ्यो ती लोकांक दिताली. हें पळयल्लो लोक हारी हारीने थंयसर वेतालो आनी तांतली एक पाकळी आपणाक मेळ जाय म्हणून आशेवन आसताली. त्या शिवाय थंयसर जायतीं आजापां घडटालीं आनीक लोक आशेवन आशिल्लो देवाक पळय जाय म्हूण, देवाचो अनुभव जडी जाय म्हणून तांची आशा. देव खंयसर आमकां मेळटा, खंयसर जेजू आमकां मेळटा. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, तिसरे फावटी जेजू ताच्या आपोस्तलांक मेळटा. पयले फावटी तो कोणाक मेळ्ळो? कोणाक तो मेळ्ळो? एका स्त्रियेक, मेरी मॅग्दलेनाक. जेजून 12 जाणांक विंचून काडलें. विंचून काडच्या पयलें ताणें सगळी रात मागण्यांत करशिली आनी ताणें फावो त्या मनशांक विंचून काडलें. तांकां 3 वर्सांची तरबेती ताणें दिली. पूण आतां तांणी ताच्या मरणा उपरांत ते मिसांव तांणी मुंदासून वचूंक आसलें. पूण तांच्या पैकी कोणाकी ताणें विंचूंक ना. पयले फावटी ताका दिश्टी पडोंक. आमी सांगता, आमी चिंतूंक पुरो, सांत पेद्रून ताका 3 फावटी नेगार केलो, एकल्यान जुदासान विकृत केलो. तशें निरापराधी जावन जेजून एका स्त्रियेक भेटलो तशें न्ही. कित्याक तो एका स्त्रियेक भेटलो? कित्याक त्या स्त्रियेन जेजूचो अदीक वर्त्या तरान मोग केलो. जेजू ह्या संवसारांत आसतना सुगंध तेल तिणें हाडलें, ताचे पांयाक माखलें आनी तिच्या केंसांनी तें पुसलें. आनी जेजू मेल्या उपरांत
हर एक दीस ती फोंडा कडेन बेताली जेजूक पळोवंक ताचो सांगात सोडूंक तिका मोन नातलें. इतलो तिणें मोग केलो की त्याच कारणा खातीर जेजू पयले बटी तिका दिश्टी पडटा. तर मोगाचेनो जर तर आमकां देवाचो सोम्याचो अनुभव आमकां जोडूंक आशा आसा, आमी काळजान जावन देवाचो मोग करूंक जाय. तें आमी पळयता जुआंवच्या 20व्या अध्यायांत वळ 11 आनी 12. आनी दुसरे बटी जेजू कोणाक दिश्टी पडलो? दोगां जाणां शिसांक. जेरुसलेमांत एमाउस हेच्या वाटेर 10 किलोमीटर ते सांगाता चलोवन आसले आनी जेजूच्याच विशयान ते आयकोन आसले, ते डिस्कस करनासले, पूण जेजूची वळख तांकां मेळूंक ना. तांकां केदाळा जेजूची वळख मेळ्ळी उंडो मोडटा आसतना. उंडो कितें जावन आसा? सोम्या सांगलें, ही म्हजी कूड हांव तुमकां दितां. येवक्रिस्ताच्या सक्रमेंतांत परतून परतून आमी सांगता, ही म्हजी कूड, क्रिस्ताची कूड. ती मोडून जेजून आपोस्तलांक दिली. आमी केदाळा जेजूची वळख धरची. जेजूक आमी केदाळा पळयता, केदाळा आमचीच कूड आमी मोडता. म्हळ्यार आमचे स्वार्थपण, आपलेंच आपणाचें बरेंपण चिंतिनासतना हेरांच्या बरेपणा खातीर केदाळा हांव सॅक्रिफायस करूंक शकता गी, तेदाळा जेजू आमकां भेटता. पयलें मोगाद्वारी, दुसरें सॅक्रिफायसाद्वारी. सॅक्रिफायस म्हळ्यार स्वार्थ जावन भायर वेचें, हेरांच्या बरेपणा विशयी चिंतचें आनी वावरचें. आनी आज आमी पळयता जेजू तिसरे बटी दिश्टी पडटा. पयले बटी तो दिश्टी पडटा आसतना मेरी मगदलेनाक सांगलें, वच आनी म्हज्या आपोस्तलांक सांग गलिल्याक वचोंक. ते जेरुसलेमांत आसले, चडून 160 किलोमीटर ते गलिल्याक गेले. आनी थंयसर वचून ताणें बरें करून ड्रेस करून सोम्याक भेटच्या खातीर ते रावंक नात. तांचें काम ताणें मुंदासून मेलें. तांचें काम जावन आसलें मासली पागचें. आनी हे 7 जाण आपोस्तल त्या दर्यांत ते वावुरले. सगळी रात ते वावुरले, कांयच मेळोना. त्या वेळार जेजू तांकां दिश्टी पडटा. जेजूची वळख तांणी धरूंक ना. एक परकी मनीस तांकां सांगता, तुमकां मासली मेळ्ळी गे? आनी ते म्हणटात ना. निराशी जाल्ले, तांचे वस्तूर भिजल्ले, तोंडां चाप्पे जाल्लीं, आनीक जाळांत कांय ना, एम्प्टी नेट्स. आनी त्या वेळार तो सांगता, तुमच्या उजव्या कुशीक तुमचें जाळ घाला. हो परकी मनीस कालें कळीत आसा ताका. जर तर एकलो बरो येळुल्लो मनीस सांगता जाल्यार न्ही, त्या शिवाय हें पांत्यार उजवाडलां, उजवाडाक मासली धरून वचनात. हांकां कळीत आसल्यार त्या मनशाक एक मान दिवच्या खातीर ते जाळ घालतात. कितलें पयस? चडून 100 मिटर पयस. खंडीत जावन तितली मासली, व्हडली मासली येवंकूच साथ दिना. असाध्य जाल्ले कडेन साध्य जालें, कित्याक जेजू थंयसर आसलो. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कितलें आमी वावुरता, जर तर सोमी आमच्या सांगाता ना, आमचीं जाळां थोडे फावटी मेळटात, तीं तक्षण खाली जातात. देखून जेजूचो सांगात आमी जोडूंक जाय. तिसऱ्या ह्या गणितांत आमी कितें पळयता? आमी सोम्याक देखचें आमच्याच दिसपट्ट्या वावरांत. ते मेळ्ळे वस्तूर जावं पुरो आमी कुटनान काम करता, जावं पुरो आमी ऑफिसान काम करता, खंयच्याय तराचे हुद्द्यार आमी आसा, ते आमी बऱ्या तरान करचें, पाळचें. केदाळा आमी आमच्या जबाबदारी प्रमाणे आमचें काम बऱ्या तरान आमी करता गी, तेदाळा सोमी आमकां भेटता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, 3 संगती आमी उडास दवरया. जर तर तुमकां जेजूचो अनुभव जोडूंक जाय, पयलें जेजूचो काळजान जावन मोग करचें.
न्ही थोडी भक्तीपणाची कार्य आमी करची बगार काळजांदा मोग करचो क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमचे जिवीत मानून हाडचें दुसरें प्याल्या खातीर दुसऱ्यांच्या जिवितांत संतोष समाधान हाडच्या खातीर सॅक्रिफायस करचो आमच्या स्वार्थ जावन भायर वचचें आनी तिसरें आमचें दिसपट्टें काम खंयचेंच काम तें जावं दी बऱ्या तरान जबाबदाऱ्यान आमी केल्ले वरवीं जेजूचो अनुभव आमकां मेळटा ताची कृपा आमकां मेळटा ताची बेसमां आमच्या घरांनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वळटात आनी अशें आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदरी जाता तसो क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेन बेसवांनी बरोवन दी आमेन. उबे रावया. सतमंता देव बापा स्वर्गाने पृथ्वीचेर असणारा आणि जेजू जेजू क्रिस्ता ताचे क्लासपदा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरी करपी समलो आमकां मर्यादान जल्मलो पांच प्लेकात आनी कसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यानंतर परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वदेवा देवाच्या उजव्या बसला तैतां जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पतकांचे मुक्साने कुडीचे जिवन पावन सुसांचे जिवीत आमेन. मोगाच्यानो आमच्या सोमियान आमकां सर्वांक ताच्या कस्ता मरणा आनी पुनः जिवनपणा मुखांत्र नवें जिवीत बसायलां त्या सोमिया मुखांत्र आमची मागणी बापा समोर दवरया. मोगळा बापा होळी सभेचे मुखेले जावन असत्या पाप साहेबा बिस्पांनी ह्या जगांनी धर्मीक भावा भयणींनी क्रिस्ताचो खरो अनुभव जोडून क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपलो वावर दिवंक आणि समाजाच्या आणि देशाच्या उदरगते खातीर सतानितेन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतार प्रायर एकसुरपण कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणीकायेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंब जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजारी जोड्यांनी लग्ना बेसाचो म्हत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक कृपा लाभय तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर युवजांक तुज्या पांया तळा समर्पिता. जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी घाल्लें येवजन पोंताक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसो जिवंक तांकां शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा एवकरिस्तीच्या मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी एकामेका थंय उस्को दाखोवन आदर्श क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुजी कृपा वोत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खसकी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्लें जिवीत खुशाल बरीत आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे जिवन तुज्या पुताच्या पुनः जिवनपणांत वांटेले जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
ಉಂಡೋಗುವಸು ವಾಯಿಂದಕ ಫೋಳಸು पोळामच्या वावरासू गुर्तामच्या मोगासू ओपुनगी बापा मोकाळजासू. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोपदेदरा असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केवळ सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेव. कनवळ्या बापा, कलत्या दुलोब शिळयेक तुज्या बोव मोगाळ पुताक निस्तुरायन आमी कुर्सार मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो. आनी देखून तुवें ताका महिमेवंत पुनः जिवंत केलोय. मोरा पर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पितां आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची जिबी बली कर म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी सर्वेस्पोराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दीन वासोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदेदरा आनी सस्ताच्या देवा, सवकाडी आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण आदी करून ह्या उत्तम कलार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बाली. सस्नाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गींची. आमा पतक्यांक ताच्या मरणान ती सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनः जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पारासो सोबीस पोरतू सुरकानी सोमसा भला तुझा वैभवा भूत सुगी तुका चुचू सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे भूत सुगी तुका चुचू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची. तेच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सस्ती कराराचें रगत, पातकांचें बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Baba to so good, pogo to ya. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पुन्हा उर्मी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सुमोन कर जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी सोडोवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पसजणेक मुखामळो फुडेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दय कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजुचे तिसो पोती बगेवंत दवनुता आनी सवकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदरची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नातरितल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यारस्वती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. आमच्या मायमोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो सोमी आनी सोडूनदार. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुजे पितयांचे म्हाका भाव पावना पूण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं घे. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयें. हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Do जीविता सुस्वार संसारासो सोमी जेजू मोसो देविकानन कोसो आत्मिकतान बागोसो एक मातास्रो मोसो Jezu गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका. करी सत्करी वाट करीश जीवितांची करे मीठ पृथ्वीचे. पुनर्जीवन पुनकी आमच्या परवशाचे देणे ख्रिस्ता याचे. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका. दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेसू नजरेडा. देव बाळा मुलीच्या इष्टा तू पाक्याच्या तुझे विंची येना. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका. जेसू गोळ्या बोऱ्या दितो जीवित म्हाका. जेसू क्रिस्ता करया दयेन तुका म्हाका.
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, कालत्या दुलो शेळयेक तुझ्या भोवमोगाच्या पुताक निष्ठुरायेन आमी कुस्सा मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मैमेवंत पुनः जिवन केलोय. तर आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची बाली कर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या समेयाच्या 15 तारखेर हांगासर भुरग्यांक आनी युवजनांक एक रितीर आसतली. ती सकाळीं 9 जावन 5 वरां म्हणसर आनीक वो रेती दिवचो जावन आसा जॉयल लसरादो पोट्टा गोंयांत तो रेती दिता. तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक प्रयत्न करा आनी तुमी कोणी तुमकां मन आसल्यार तुमी ह्या रितीन पात्र जमियेत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सोपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादा वतो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. Bawatam so solo, Vuswadam so pangko, Daira nami guru, Berkut yang Krista, Shanti pasut waurun, Niti pasut susun, Santos sugyan hadun, Savyang saksmoga, जेजू Tu am suwata, Moga tu am kasambah, Kupik sur amin asun, Jishik sedangkan, Jesu tu am suwata, Moga tu am kasambah, Kupik sur amin asun, Jishik sedangkan. मुखार पुत्रा सोमे अंकार मुर्याशिवाती आमकां. पके आमकां सजे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.